ओके इट्स 37 इयर्स सर ॲक्च्युअल कन्फ्युजन जालें तो बाई लेक पळोवन आसा बेस्ट क्वालिटी म्हळ्यार मस्त आसात खंयच्यो म्हूण सांगच्यो आतां खंयच्यो सांगूंक एवढं आसना म्हाका पाठी वचचे न्ही ते खंयचे म्हण एक सांगले मागीर ती केल्यार सांगून घरा वचून मागीर प्रॉब्लेम बरें करून पळयता कितें भलायकी बरी ना जाल्यार बरी करून सेवा करता. सो चूज द बेस्ट पार्टनर ते हांव सांगूंक येता. म्हज्या भुरग्यांक दोगां भुरगीं आसात बऱ्या सांबाळता बऱ्या मॅनेज करता. सो एक काली पर्टिक्युलर जावन तुज्या बायलेक काली मोगान तुका आतां सांगूंक कशें येता की तूं Best wife. तिका म्हणून सांगितलें Best wife. It's the best thing that could have happened to me. सिंप्लिसिटी आनी ताचे ते स्मायलिंग नेचर ते म्हाका मस्त खुशी जाता. ओके मस्त पाप तें आनी हांव कितें उलयता तें फाटीं उलयना. मागीर रांदपान ती कांय आमकां कांय बरें बरें रांदून दिवचे दिसा स्पेशल करचे ताका ती एक सवय आसा. दे बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक हांव वलिटा लोबो हांगासर इन्फेंजे श्रायनांत हांव हांगासर आयल्या सो हांगा 9 दिसाचे नोवेना जावन आसले सो आयसो 6th डे सो 6th डे तांणी स्त्रियां खातीर डेडिकेट केला सो हांगासर सर्व स्त्रिया तांचे कुटुंबा समेत हांगासर आयल्यात सो हांगासर तांकां आज स्त्रियांचो दीस आचरण करनासतना आमी हांगा स्त्रियां लागीं वचून उलयतल्या तांच्या फॅमिली ओटू तांच्या स्पावसा ओटू तांच्या भावा ओटू तांच्या डॅडी ओटू आमी हांगासर उलयतल्या वॉट इज द रोल ऑफ अ फिमेल अँड हाव इम्पॉर्टंट इज अ फिमेल इन दियर लायफ म्हणून सो हांगासर येया लेट्स गो अँड चेक इट आउट कम ओके हांगासर आमचे मदें एक जोडे आसा सो सर तुमचे काजार जावन कितलीं वर्सां जालीं तुमकां 87 जाल्ले काजार. ओके कितलीं वर्सां कितलीं वर्सां 37 years. ओके इट्स 37 years सर ॲक्च्युअल कन्फ्युजन जालें तो बाई लेक पळोवन आसा ओके सो सर आज आमी हांगासर नोवेनांत आमी लेडीज स्पेशल लेडीजांक म्हूण डेडिकेट केला आसतना तुज्या बायले विशयान काले बरेशे खंयचे बरे वस्त ताजे काले ते मस्त लायक म्हूण एक सांगीत गे आमकां लायक मस्त मोग करता वय ताजे विशयान तुका मस्त लायक स्पेशल तुजे बायले मात आसचे ते म्हाका बरें पळयता वय कालेर पिडा सिडा जाल्यार आमी एकामेका सांगता एकामेका वय ओके बरें करून पळयता म्हणालो सो 37 इयर्साचे एक्सपिरियन्सान बरें पळी लागी सो आतां ताजे रांदचे विशयान विचारूंक गेल्यार कशें रांदता बायल बरें रांदता बरें रांदता स्मायल पळोवन आमकां कळ्ळें बरें रांदता म्हणटा तशें आमकां या पोणा सगळीं घरा वयगी ओके जायत सो रांदच्या विशयान म्हणचे जाल्यार खंयचे बरें तुका मस्त लायक पसंद तुका अपसेट आसल्यार तुका मस्का घालूंक ते डिशीस प्रिपेर करून दिवचे काय आसा गी मस्का घालची संवय ना 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 मस्का घालचे सोय ना एज इट इज ओके परफेक्ट तें म्हाका ओके ओके कलेय रांदले बायलेन कलेय रांदले बरेंच आसा गी आनी तिका ओके म्हणटात दॅट इज व्हेरी गुड थिंग सो 37 इयर्साच्या रिलेशनशिपान तुमकां ते दोगांचे सांगात पळोवन बारीक कशी जाली आमकां सो आनी की 3rd वर्सा तुमी ओटूक रावया म्हण आमची आशा सो आनीक पळोवंक गेल्यार तुमकां भुरगीं दोगां भुरगीं दोगां भुरगीं एकलो सरला ओके या फायन सो आतां आवयचे एक खंयचे सांगती भुरग्याक आसले काले दिसता की पळयतना ते आवयचे तायला म्हूण कळटा गी खाली व्हडल्या पुताक आवयचेच गुण आयल्यात पुरा काले कंप्लीट कंप्लीट पर्टिक्युलर जो अरे एक सांगती धाकट्या पुता म्हजे गुण आसले ओके येस सो हांगासर या तुज्या बायलेक एक विश करूंक जाय गी विमेन्स डे म्हणून आनी काली स्पेशल काली आतां प्रेयराक गेल्यात म्हूण तुमी वचून जाले मागोनी जाला ओके सो खाले बायले खातीर खाले स्पेशल जावन मागली तुवें मस्त मागला सुरता नाकेर मुसर वय ताचे बरोबर भलायकी बरी दी खाली असल्यार तिदून व्हरूंक आमकां सहकार दी म्हणून तले बरं नायस हांगा गेल्लो मात न्ही तो प्रेयर करून तुजे बायले खातीर पर्टिक्युलर जावन प्रेयर केला सो इट वॉज नायस मिटींग यू सर थँक्यू सो मच येस या दोगांय हॅप्पी जावन रावया आनी एक मोगाचे काणीक तुमकां तुज्या बायलेक तुवें दिवचे ओके वी हॅव अनदर कपल हियर हॅलो सर गुड आफ्टरनून. या सो हांगा तुमकां काजार जावन कितलीं वर्सां जालीं 35 35 इयर्स ओके 30 येताक ह्या महिन्याच्या ती 35th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना आसात सो तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स विशींग यू कॉंग्रॅच्युलेशन्स लॉट्स ऑफ लव हॅपीनेस टुगेदरनेस येस हांगासर तुका आज नोवेनांत आज लेडीजां खातीर म्हूण स्पेशल म्हूण दवरला सो आज तुमचे बायले विशयान काली सांगूंक कशें येतात गी तुमी वय बरें करून पळयता कितें भलायकी बरी ना जाल्यार बरी करून सेवा करता आनी जेवण बरें आसता आमी सांगत आसा झगडेन जाता आमचे मदें पूण कांय राग आसना एकामेका नोन माया मोगान आमी जियेता ओके येस झगडे जाता मोग ही आसा सो दॅट इज स्पायस ऑफ लायफ या सो ये तुमकां एक धाकटे काणी तुजे बायलेक तुमी दिवचे
येस थँक्यू सो मच. ओके वी हॅव अ यंग कपल हियर. सो तुमचे काजो जावन कितली वर्सां जाली सर? आमची 3 वर्सां जाली. ओके जस्ट 3 years ऑफ मॅरेज. सो 3 yearsच्या मॅरेजांत तुज्या बायले विशयान तुका बेस्ट थिंग काय लायक जालें? बेस्ट थिंग म्हळ्यार काजो जाल्या उपरांत म्हाका काही टेन्शन ना एक्चुली. सकाळी उठचें, ब्रेकफास्ट रेडी आसता, जेवण रेडी आसता, वस्तू तेंतू मळटा, घर साफ तें पुरा तेंत करता. पयलें जाल्यार म्हजे कामावंत करचें आहली. सो हांगासर सर म्हणालो सपोर्ट ही दिता म्हणून. सो सपोर्ट दिवचे म्हळ्यार खंयच्या रितीन सपोर्ट दिता तुमची बायलेक? शी इज एज्युकेटेड सो म्हाका काले मॉरल सपोर्ट जाय तातूंत परफेक्टली 100% म्हाका मेळटा ताचे दोन. ताचे उपरांत इन केस जर तर कांय मनी तकलीफ वा टेन्शन वा इतर काही आसता ताचे कडेन शेअर करियत म्हाका इजियर. शेअर केल्यार डेफिनेटली म्हाका सजेशन्स मेळटा. ही वाट धर, ती वाट धर, तशें कर अशें कर. सो ओके ॲज अ कपल 3 years जाले मात म्हणटात आणि ऑलरेडी एक बाबा आसा तुमच्या हातांत. सो बायल मनशाक एवरीथींग इट्स लायक इक्वल जाता. बायल मनीस दादले मनीस इक्वल जावन आसा. सो आतां घरच्या मॅटरांत तुमचे काले सहकार आसा गी जे बायलेक? क्लिनींग जावन दी काले? आसा कंप्लिटली आसा. हांव सडवत घरा आसना इल्लेशें भायर तशें नासता. बट केदळ आपणा घरा आसता हांव विचारता काले करीचे. थोडे फावटी हांवूच पळोवन करता. बट विचारता काले हेल्प जाय आनी चर्केचे ऑलमोस्ट हांव तूं करूंक ट्राय करता ताका नानोवचें मागीर ताचे. ओके सो हांगासर सपोर्ट दिता सर. सो दॅट इज रियली गुड. सो हांगासर तुज्या बायलेक काले स्पेशल जावन एक काले सांगूंक जाय की तुका पुरेच्या घरा ऑन द फ्रंट ऑफ कॅमेरा? वय म्हज्या लेकार मस्त कपल्स काजो जाल्या उपरांत सफर जातात. म्हळ्यार काले मनी तांचे मोदें मनस्ताप वा कितें येता पूण म्हज्या लायफान तें येवना आनी येवचें नाका. सो चूज द बेस्ट पार्टनर तें हांव सांगूंक येता. मागीर कशें तें सपोर्ट करता तें इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो केदाळय काजो जावन तुमी काले सफर जायनाकात. सो चूज द बेस्ट पार्टनर अँड बी हॅपी एवर. सो हांगा हॅपिनेस पळयल्या प्रकार दी हॅज ऑलरेडी चोजन अ गुड पार्टनर अँड दॅट इज बाय ग्रेस ऑफ गॉड यू कॅन से. येस सो वी या गॉड ब्लेस यू बोथ. हांगासर मँगलोरचे फेमस कपल हांगासर आसा. सो विनय अँड मिसेस विनय. सो आज तुमी आज नोवेनांत हांगा लेडीजांक स्पेशली जावन डेडिकेट केला हो दीस. सो आज पुरे लेडीजां खातीर तुका खाली मेसेज दिवंक काले आशेता की तूं? तांचे मागण्यार्थ आमी आसचे ना युजली कशें आमी सांगल्यार आमी फोटोग्राफर्स आमी नॉर्मली बिजी आसता. बट हांवें एक विशय काले म्हणलेला म्हळ्यार आनी केदाळे एक न्हिदतना आतां म्हळ्यार आमकां आमी गुत्ता 11-12 बरें जाता. मागणें करनासतना हें केदाळे हें करना काले म्हळ्यार न्हिदना काले जाता. म्हळ्यार ताज्या लेडीज युजली चड मागतात. आमकां तें बरें काले जाता म्हळ्यार आमी गुत्ता दादल्या मनशांचे आमचे टायमिंग्स कामाचे हातूंत आमकां फॉलोअप करूं जायना. बट काले जाता तांच्या मागण्यार आमी आसा म्हणून. सो फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर. सो हांगासर बायल मनशां मागणें करनासल्यान वरवीं फॅमिली ओट्टूक रावता म्हणून हांवें बिलीव करता. सो यू बोथ लूक लवली टुगेदर. सो एक धाकटें काणयेक तुज्या बायलेक तुवें दिवचें. हांगासर एक जोडे आयला तांचे दोगा चेडवा भुरग्यां वट्टो आयलात. सो वुमेन्स डे म्हणटाना खाली बायल मनशांक मात न्ही इट इज ऑल्सो फॉर द गर्ल्स. सो यस सर तुमी तुमच्या कुटुंबा समेत हांगासर आयला आसतना तुमचे मागणे आज स्पेशली जावन तुज्या बायलेक आनी भुरग्यां खातीर काले तुमी मागणे केले? मागणे तांचे स्टडीज. ओके दे हॅव टू गेट गुड मार्क्स अँड फॉर हर हेल्थ and that's all. Nothing, there's not much. Okay as येवन भुरग्यां खातीर and for your wife and kids you have prayed. So did you pray for yourself also today here? No, not much. It's only for my wife, kids, my parents, that's all. Okay, so this gentleman prayed for his wife and children more than him. So sir, today as the novena is dedicated to the ladies here, for the women, would you like to convey a message to all the ladies? Yeah, would like to say that there is nothing like impossible for you to do, and like you can be like better than the men. It's not impossible. Yes, there's nothing impossible and we are better than men. That is completely true. I agree on that. So we have two beautiful girls here who are going to be women in future and a beautiful lady. So yes, congratulations to you all and wishing you all a good life and success. Yes, thank you so much. And this is a small gift which we would like to give it to your wife. I wanted to give it to your wife. Yes. Thank you. या कपलाक पळयतना आजूच तेगी कालत काजा जाल्ले म्हूण दिसता आसा. सो कितले वर्सां जाली तुमचे मॅरेज जावन? 21 years. 21 years of marriage.
11th 21 years ಪಲ್ಯ Okay, Falya, 21 years. So, congratulations. Advance anniversary wishes to you both. Yes. So, in 21 years of marriage, what do you think the best thing in your wife? कशें सांगचें म्हणून म्हाका Pura bara asa gotta, tantu purenti. Ek bare, tuka best mun bokta. बरें बघता की म्हाका एक Support. सपोर्ट Yes, येस support. सपोर्ट की हांव एक्चुली परगोंत काम करना आसा तशें आवय म्हाका सपोर्ट जावन का म्हज्या भुरग्यांक दोगां भुरगीं आसात बरें सांबाळटा बरें मॅनेज करता दीस इज ए ग्रेट प्रॉब्लम Okay. So women म्हणटाना खाली घरा नवरो ना जाल्यार घरा ती तांचे बापायचे ड्युटी करतात and they are like a super mom around. Yes. So this is a small gift. I would like to want you to give it to your wife. Yeah, तुवें तुज्या बायलेक दिचे. हांगासर अनेक जोडे आमचे मध्ये आसात. सो कितले वर्सां जाली तुमचे काजार जावन सर? 35 झाली 35 years of marriage. Okay. So हांगा 35 yearsच्या मॅरेजांत तुमच्या काजाराच्या जिवितांत तुजे बायले विशयान केंचे तुका मस्त अभिमान भोगता तुका जे बायल अशें तशें म्हणून मस्त अभिमान तुका सकड कामाचे विशयंत रांदपाचे विशयंत सकड विशयंत सकड कामाचे विशयंत अभिमान बघता सो पुरे विशयंत ऑलराउंडर म्हणटा तुजो नवरो सो एक काली पर्टिक्युलर जावन तुज्या बायलेक काली मोगान तुका आतां सांगूंक काशें येताय गी तूं कॅमेरा आसा सांगेत मोगान यू आर द बेस्ट वायफी म्हणूया तुका बेस्ट वाईफ तिका म्हणून सांगेत बेस्ट वाईफ ओके लवली धाकटे काणी तुवें तुज्या बायलेक दिचे येस Happy Women's Day to you. Yes. Okay, in Finjay Shrine and we have a youngest couple here. So good afternoon to you both. So since how many years you're married? 3 years. 3 years of marriage. Okay. And today you have come with your wife and your sister-in-law. So what is the thing you prayed for them? For good health and prosperity. Yeah, and leading the way and having a very good year for us, for all of us and our family members. Okay, good. So in this 3 years of marriage, what is the best thing you find about your wife? She completes me in every way, and I feel secure. I feel at home, and I mean, it's the best thing that could have happened to me. Yes, the woman completes a man, and whatever's lacking in a man, the woman makes it sure that she completes it. So yes, 3 years of marriage, and wishing you more years of togetherness, love, joy, and peace. It's a small gift. I want you to give it to your wife. Yes. In Finjay Shrine and the keyboard player हांगासर आमचे मध्ये आसा तुजे बायल आनी भुरगे वाडटा आयला येस चेडू भुरगे सो आज तूं हांगासर येता आसतना स्पेशली तुज्या बायले खातीर तुवें खातीर केली पर्टिक्युलर जावं मागले केली पर्टिक्युलर जावन अनेक भुरग्यांची देणे जावचे खातीर मागणी केल्या ओके ते तुका जालें स्पेशल ओके बायले खातीर काली स्पेशल जावन काली बायलेक बरी भलायकी मेळोंक आनी आनीक सर गटाय ताका आनी बॉल मेळोंक ताचे खातीर मागणी केली ओके गुड सो तुज्या बायले तूं काजार जावन कितली वर्सां जाली 2 years 3 months 2 years 3 months ओके 2 years 3 months अंतर तुजे बायले विशयान तुका बेस्ट थिंग काले तुका भोगला बेस्ट थिंग ताचे काय म्हणटात तुजे बायले सिंप्लिसिटी आनी ताचे ते स्मायलिंग नेचर ते म्हाका मस्त खुशी जाता ओके सो स्मायलिंग नेचर एंड सिंप्लिसिटी मस्त खुशी जाता गे बायले विशयान कीबोर्ड खेळणं घरा पुरा आसन येताना बायलीचे सुंदरसाचे तोंड पळोवन तुका खुशी जाता येस एब्सोल्युटली ओके लवली सो द स्मॉल गिफ्ट आय वॉन्ट टू गिव इट टू युअर वाईफ 15 years of marriage 15 years of this bonding so या 15 years तुका तुझे बायले विशयान केंचे बेस्ट म्हण तुका भोगता मस्त पाप होते आणि हांव कितें उलयता ते फाटी उलयना ओके सबमिसिव वाईफ तेव्हा चित्र प्रकार सबमिसिव जायचे म्हणटा सो सबमिसिव वाईफ आसा मागीर आनी काले बरे दुसरे काय म्हणचे सकड विशयान ती म्हाका कांय ताजेतून उणें पण म्हाका मेळूं हय ओके सो आज तूं हांगा मागण्याक आयला आसतना णव्यानाक तुवें बायलेक काले स्पेशल जावन काले पर्टिक्युलर जावन मागणी केली गी तुवें ताचे खातीर मागणें केलां पर्टिक्युलर जावन करूं ना स्त्रियां बसून सगळ्यां बसून केलां ओके फायन सो हांगासर इतले जाणां स्त्रियो आसात तुज्या जिवितांत चड स्त्रियो आसात तांचे खातीर एक काली मेसेज दिवंक अशें ताय गी तूं मेसेज काले म्हणून सांगचें गोत आसा न्ही हॅपी वुमन्स डे म्हणयत Okay, yes. Wishing all the women a happy Women's Day, especially for the people who have come to Infant Jesus Shrine. Yes, thank you so much.
आणि धाकटे काणीतल्यो तिकेट. थँक्यू. 11 years of marriage आणि तुझ्या बायलेच्या विशयान द बेस्ट क्वालिटी वॉट यू फायंड इन बेस्ट क्वालिटी म्हळ्यार मस्त आसात खंयच्यो म्हूण सांगच्यो आतां खंयच्यो सांगूंक एवढं आसना म्हाका. उडास आसात की उडास ना म्हूण सांगचे एक सांगल्यार एक जायना न्ही देखून पुराय बरेच क्वालिटी आहा ती खंयच्योय वेल प्लेड स्मार्ट जावन प्ले केलें क्वालिटी सांगूंक नाकाल्लें पाठी वचचे न्ही खंयचे म्हण एक सांगल्या मागीर ती कला सांगू नये म्हणून घरा वचून मागीर प्रॉब्लेम वय सो हांगासर ओके तुज्या बायले विशयान मस्त क्वालिटीज आहा तुज्या आवय विशयांत द बेस्ट थिंग वॉट यू फायंड अबाउट युअर मॉम सो यू कॅन टेल इट टू ऑल द लेडीज अँड पीपल वॉचिंग. म्हजी मम्मी मस्त सिंपल मनीस ती चड खंय मुखार पडना तशें म्हाकाय तितू क्वालिटी आयल्या म्हूण चिंता आतां इल्लें म्हजें ओकले उट्टो रावन इल्लें हांव मुखार पडोवन सुरू केलां. ओके सो तुका मुखार हाडीचे जाल्यार बायल कारण जावन आसा सो शी इज बीन अ मोटिवेटेड टू यू दॅट्स लवली. सो हांगासर एक स्मॉल गिफ्ट आसा तुवें तुज्या बायलेक तुवें दिचें. 15 years of marriage and this couple is blessed with 2 beautiful girls. So sir, as the 6th day of novena and here they're celebrating Women's Day. So on this Women's Day special, do you want to convey some message to all the ladies around? काल सांगचें हॅपी वुमेन्स डे. Women's are always hardworking and they are the one who's the real pillar of the family. Okay. And they work at home and also outside, so they know everything, you know. If they are good in the family, so family will be bright always. Yes. बरें उतार सांगले. सो हांगासर तुका दोगा चेडवां भुरगीं आसता आसतना एज दे ग्रो वॉट इज द क्वालिटी यूज वॉन्ट देम टू एडॉप्ट फ्रॉम देयर मदर? First they have to be disciplined. So that discipline आता सजे प्लस हार्ड वर्किंग करजे. हार्ड वर्किंग करून आमी आवयन काल हार्ड वर्किंग केलां जस्ट तांणी रेफर केला पुरो तितलें पावता तितलें रेफर केला तांणी सक्सेस जावे. Okay, fine. Yes, that was nice talking to you. एक धाकटें काणीक तूं तुज्या बायलेक तुवें दिचें. हांगासर मस्त जाणां 35 years मॅरेजाचे कपल्स आमकां मेळ्ळे. सो वन ऑफ दीस कपल इज दिस. सो हांगासर सर तुमचे 35 yearsच्या मॅरेजान तुज्या बायले विशयान तुका बेस्ट थिंग काले भोगता तुका? तसं बेस्ट एक सहवास आमचे सांगत आणि मोग तसो चड बघता आणि ताणें एक सोसणीक आय चड सोसणीक आया म्हणजे आमचून ताका आणि एक पती कसो एका मोगान ताणें चड कशें लायफ चड हें करचें त्या विशयान म्हाका मस्त तेका हांव मात मस्त पयस आसलो काजार जावन आर्मींत जाल्ल्या विशयान आमचें जिवान मस्त पयस जालें 15 वर्सां. तशें जाल्यार म्हजें एक्सपिरियन्स जिवान आसूं न्ही पयस आसूं न्ही म्हाका आतां पयसतान तूं मोग जातालें. त्या टायमार फोना बरं कांय नासली. एक लॅटर येजे जाल्यार म्हयनोय जातालो 2 म्हयने जाताले जाल्यार तो मोग कर आमकां त्या सर्वीस करच्या बरी आमकां मोळ कर तितलो मोग दिला. दादलो मनीस नेशना खातीर फायट करता आसतना बॉर्डरांत ताजे बायल हांगासर घरा ताजी रेस्पॉन्सिबिलिटी खाण गेले आनी बरे फॅमिली मेंटेन केले. सो ये सराक मस्त खुशी जाल्या. आज तो खंय सर आसा ते पुरा तुज्या सपोर्टा दरम्यान. सो सर तुवें एक धाकटें काणी तुज्या बायलेक तुवें दिवची. 29 years of marriage and we have this couple here in our midst. So sir तुज्या बायले विशयान तुका बेस्ट थिंग काले तुका लायक? Very simple. By loving. Yeah, simple, living and loving lady. So the dishes म्हणजे रांदच्यांत बेस्ट डिश तुका काले लायक तुज्या बायलेचे? Pura. Everything. पुरा म्हणटात म्हळ्यार काले पर्टिक्युलर म्हण सांगल्यार मागीर तेय मेळचें ना न्ही? No doubt. Okay, so she's a good cook. That's so nice to hear that. And yeah, would you like to say something about her which you have never told about her till now? ठीक आहे तो म्हणसो तो सांगो नाही बट तुका केदाळी हार्टांत आसले ओ दिस थिंग अबाउट गुड क्वालिटी अबाउट हर अँड वूड यू लायक टू शेअर समथिंग इन फ्रंट ऑफ द कॅमरा? I love her all the time, before, now and forever. Okay. Right. So you're going to love her now, forever, till the death parts away. Yes, lovely. Thank you so much. This is a small gift. I want you to give it to your wife. सो 18 years काजाचे जिवीत तांणी संपयला. सो आतां 18 yearsन तुज्या बायले विशयान तुका बेस्ट थिंग काले तुका लायक मस्त खुशी जेवणाचें जावन दी खंयचेय ताजें बिहेवियर जावन तुका बेस्ट काले लायक?
बेस्ट म्हणून सांगल्यार खंयच्या टायमारी आमी म्हळ्यार आमचे भितर सरदोड आसा. आमी कशें काले एक राग जावन दी कसलेय विशयांत आमी एडजस्टमेंट करना आमचें जिवन आमी चलोवनूच आसा. मागीर रांदपान ती कांय आमकां कांय बरें बरें रांदून दिवचें दिसा स्पेशल करचें ताका ती एक संवय आसा. ओके फायन. इतलें स्पेशल करता तूं कितें मोठो जावन नाही मोठो खावचें न्ही आमी आमी बारीकच आसून खावचें. मोठाय जावंक सुलाभ बारीक जावंक कश्ट. सो हेल्दी बरें जेवण दिता म्हणून नोरान सांगलें. अंडरस्टँडींग बायल मेळ्ळा, सपोर्टीव बायल मेळ्ळा, बारी खुशी जाली आयकून. सर तुवें मोगान तुज्या बायलेक तुवें काणयेक तुवें दिवचें. मार्च 8 इंटरनॅशनल वुमन्स डे सेलिब्रेट करतात. मात हांगासर इन्फंट जिजस श्रायनांत आमी आज 6th डे ऑफ नोवेनांत आमी बायल मनशांचे दिवस आचरण केला आसतना हांगासर मस्त दादल्या मनशांनी बायल मनशाक बरें मागयलें. आनी ह्या स्पेशल डेयांत बायल मनशा खातीर डेडिकेट केला आसतना दिवस बायल मनशा खातीर मागणें स्पेशल जावन दवरला. आनी दर इज सो मेनी थिंग्स स्पेशली फॉर द लेडीज. सो बायल मनीस एक ब्लेसिंग आसतना घरा सगळे कुटुंब ब्लेसिंग जावन आसता म्हणून आमकां सर्वांक कळीत आसा. ॲज अ फॅमिली दादल्या मनशान बायल मनशा वांगडा कशें आसाचें म्हूण तांणी मॅसेजान ती दिला आसतना दीस इज डे डेडिकेटेड टू ऑल द विमेन इयर. तांकां रोज अशी दिले पुरायनी आनी तांकां स्पेशल फील करूंक केला आज. सो या स्पेशल थँक्स टू all the members of the Infant Jesus Shrine team. And yes, once again, wishing all the ladies and all the women here a happy Women's Day.